Yeah, that's great. My dear friends, this has become a tradition. After cutting the cake, someone has to raise the toast. But today, my dear friends, Schubert as well as Alzira, they underwent 2 days marriage course where they've been given good idea of marriage. The parish priest of either churches has really trained them well. But there are some departments which are incomplete, and those will be completed by personality, my dear friends, where you know, I know, practically, I think the whole Goa knows or India knows. A topmost personality, a very good theatrist. This man had a very long journey in music. He was an owner of the famous band Fantasy. I don't know whether there are many people around here, many couples will be here, where this man has played for their wedding. He is no other than, my dear friends, I call him, everybody calls him Conium. I request Mr. Conium to kindly come forward and worship few words. Yeah, thank you, Zuzik, for welcoming me. तोंडाक उतरां येनात ही सावध करूंक कित्याक चड हांव उमेदीन बोलना बाब सुबेडाची आनीक बाय आल्जिराची सावध करूंक कित्याक सुबेडाचे पायन बाय कमिलो हो जावन आसा म्हजो एक फॅमिली फ्रेंड ताची बायल सांताना ही जावन आसात म्हजी पयलींची फ्रेंडां कशीं आनी ताका लागून आयज बाब कामिलान हें सगलें हो बार म्हज्या माथ्यार दिला आनी हांव व्हडले खुशेन तो बार हांवें मानून घेतला देखून हांव आयज पयले स्वते दुनिया देवाक आर्गां दितां आनी आयज कितलो लोक हांगासर हाजीर आसा तांच्या नांवान ही धाकटुलीच हांव सावध उबारतां आयज मेर्सेस सायबिणीचे गोरजेन तुम्ही लग्नाचो संस्कार घडला आनी तेच पादविगराच्या सामकाराक आल्ताराच्या मुखार तुम्ही जुरामेंत दिला जेन्ना जुरामेंत दिताना हांव आयकतालो हांव आसलो रेस्पेराच्या मिसाक आल्जिरान पावरफूल दिलो जबाब दिलो बाब शुबर्ट मातशें तूं लोजलोलो कसो दिसतालो पूण न्हय उलयलो तूं गिन्यानाचो शिंकलोलो भुरगो उलयलो आनी सगल्यांनी तुका मानून घेतलो कित्याक आयज तूं इगोर्जेन आपल्या गोरकान्यांच्या सांगाताक आसलो घोडये ताका तूं लोजलो आसत हें म्हज्यान सांगूंक जायना पूण हांव तुका वालोर दितां आनी हांव सजमतां आयज तूं काजार जावन तूं फुडलें जिवीत हुशारकायेन सारतलो आनी आल्जिरा तुका सगलो सांगात दितेलें हांवें कांतार घडलां आनी तातूंतूय हांवें थोडीं उतरां घातल्यान ती तुमी मनान घेवचीं बाब कामिलो तुका हांव परबीं दितां संतानाक तुकाय हांव परबीं दितां दोगूय भुरग्यांक तुमी अपुर्बायेन मोगान वाडयले कसलींच मस्तीपणां कसलेच आडेसपणां तांचे थंय नासलीं हें आमी सगोट शेजारी आनी सगोट जाणात आनी आयज बाब सुबट काजार जाला गोरखानीक तुवें तुज्या घरांत हाडल्या सदांच तिका मोग दाखय आनी बाय आल्जिरा तुजे थंय हांव मागतलो आसलो ह्या दोगूय भावांक भयण ना तूं जावन आसा तांची मोगाची अपुर्बायची भयण कशी तेच परीन तूं ह्या घराची सून ताची गोरकान हें सगलें तुवें तुजे माथ्यार घेवंक जाय तोवेर आसा तूं हें घेवंक सगलो ताका मोग दी ताचो देर आसा एकटोच देर आसा ताकाय तुजो मोग दी सासूमाय आनी सासूपाय तांकांय तुजे मांयक दिलोलो ताचो मोग दी तुजे आवयक हांव परबीं दितां गोरकाराच्या फाटल्यान सगलो मोग तुज्या आवयन तुका दिलो तुज्या भावाक हांव परबीं दितां बाब सालू पायच्या फाटल्यान तूं एक भयणीचो तुवें सांबाळ केलो आदार कसो भयणीचो जालो आतां तूं एक सुरो जालो तूं घोडये मनांत चिंतलो आनी आयज घोडये तूं रडलो आसतलो आपली भयण आपल्याक सोडून वेता म्हूण खंयचे भावाक दूख भोगता आपल्याक सोडून भयण दुसऱ्याच्या घरांत वेता म्हूण आवय रोयल्ली आसतली
पूण म्हज्यान सांगूंक जाता एक एका घराची सदांच आमकां मेवना. केन्नाय तरी हें काजार जावन दुसऱ्याच्या घरांक वचूंक जाय. हांव नको तूं काजारी न्हू थोडेच तेंपान घोड्या तुका तुजी बायल मेवतली आनी तुजे आवयक सून मेवतली. हातून दुबाव ना. तेंच मागता हांव सुनेन तुज्या आवयक सदांच मोग दिल्यार पुरो जेन्ना तुजी तुका दिताली तशी. आनी तेंच हांव आल्जिराताय मागतां जेन्ना तुवें तुजे आवयक मोग दिला तोच मोग तुजे सासूमांयक आनी सासूपायक दी. जायते फावटी आमी काजारांक वेता आनी सावद करता. थोडे सावद आयकोनान पासून गुणू करून उलयतात पूण आयज म्हाका दिसता सगूट एक उतर आयकोतात आनी आयकूंक गरज. आनी आमी सगूट आजीर आसात तांचोय कायदो जावन आसा तुमच्या पासत मागूंक. आयज रेस्पेराक हांव वाचलो पादवीघरान एक संदेश दिल्लो. आयज एक तुमच्या आयच्या दिसाचो एक संदेश आसलो. तो कितें तें तुज्यान सांगूंक जाता बाय अल्जिरा? कोणाच्यान सांगूंक जाता आयज कितें आसलो तो तुमचो आज मेन संदेश कितें आसलो? रेस्पेराक कितलो लोक आसलो खबर ना पूण हांव सांगतां मोगान सोंसणिकायेन तुमचो गोराबो घोडात. आनी हांव मागतां हे मोग सोंसणिकायेन तुमी तुमचो गोराबो घोडात आनी फुडाराक हें सदांच हे आयच्या दिसाचो संदेश तुमच्या मनान दवरात. देव सदांच तुमचेर बेसांव घालतलो आनी सदांच तुमच्या काजारी जिविताचेर बरीं फोडां देव तुमकां दितलो. हांव मागतां सदांच तूं सासमायक आनी सासपायक मोग दी. बापशीबट तुजी सासमाय तिका गोरकार ना आनी तुज्या आवयक तुजे गोरकानीक पांय ना. सो सदांच तूं तांकां तुजो आदार दी. तूं तांचो पूत कसो दुयेक दिवन पूत जोडला तिणें. सदांच तिका आदार दी आनी तुजो जाता तितलो सहकार तिका फावो कर. तुजी आवय बापाय कितलीं बरीं हांव आल्सराक सांगूंक सोदतां. आयज तुजी सासमाय सासूपाय सगल्याच्या मोगाचीं कोणाचे मिजगोतीक वचपाची न्हय तीं. देखून तुज्या ताई मागता हांव हे घराचो मोग हे घराची सोंसणिकाय तूं सांबाळ आनी तुजे सगले फॅमिलीक तुमच्या काजनांक कितली रॉड्रिगीस फॅमिली आसा तांकांय तुजो मोग दी. आनी आतां म्हाका जेवेर सांगतालो हेंच पयलेंच काजार आमच्या खानदानान न्यू जेनरेशनाक कमलाचो चेडो हो पयलो तुमचे काजनां भितर काजार जाता. हांव नको हें खरें जाल्यार पूण हांव पोरमी दितां एकामा पासत आनी उरलेले कजनांक तुमच्या उरलेले भावांक तुमच्या कजनांक चेड्याक जावं चेडवांक तुवें आतां मूड दिलां. ती सुरवात केल्या ती सुरवात शेवटाक देखून पावोवंक देवान तुमकां आदार दिवचो आनी सदांच मोगान हे फॅमिलीक सांबाळची. इतलें म्हणून हांव सगल्यांच्या नांवान आजीर आसलेल्यांच्या नांवान तुमकां तुमच्या काजारी जिविताचेर बेसांवां मागतां आनी देवान जाता तितले बेगीन तुमकां न्हय देवाक जाय तें तुमकां फावो करूं. विवा. Thank you, Mr. Connie. It was a really very good message we were carrying along with you. But the message was not only being heard by them, but all the couples around too were lending the ears to what you have said. So thank you very much. Shubert and Alzira, as you're starting your new journey from today, if you come across any hurdles in your married life, just hear the message given by the Toastmaster and that will change everything. Okay, my dear friends? No sooner Shubert and Alzira decide to get married, Check. the Theatris has composed a song to be sung today. As we are lending the ears to the Toastmaster, the same way, kindly focus your eyes on stage, presenting your Conium once again with the Toast song. No vengo orbantat puiterna
रियाज मारून आयल्यार पासून केन्ना आसताणे आपलें दाखोवंक ओडपण बाय आल्जिरा सुबेडाक तुजो तें कोदी दाखोवंक तें काळजीदारपण आयज तुमी साक्रामेंत जोडला काजारी जिविताचो दीस तुमकां नवो काजार रितीक तुमी आयज उतर दिल्या उपरांत आयचो दीस आयज तुमकां रावो व्हंकले न्हवऱ्याची फामिली आमची किरीत उनुनीत पोरबी पावो मोगान विस्वासान तुमी घोरापो कोडा पेडोवन तो मोगाचो दिवो तुज्या काजी जिविताचो दीस आयज तुमकां नवो काजारीचें जिवीत उदर दिल्या उपरांत आयच्या दिसाक आशेन रावो व्हंकले न्हवऱ्याची फामिली आमची किरीत ती उनुनीत पोरबी पावो मोगान विस्वासान तुमी घोडा बोगुरा पेडोवन तो मोगाचो दिवो जेजूक मोदें धरून जिवीत तुमचें सारा पेटोवन उजवाडाचो दिवो दोगांचो फुडार तो रुसरुशीत जालोलो आयज आमकां सगळ्यांक जावो थँक्यू Okay, thank you, Connie, very much. It was really a very good composition. You were carrying a very nice message and really sang well too. Thank you very much.